हॅलो एव्हरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माये मोगाची येवकार. तर आयज आमी पळोवया रिक्वेस्टेड रेसिपी आसा ही गोवन स्टायल फिश करी. ओके, त्याच्या पयलीं आयज 2 ऑक्टोबर आसा, तर तुमकां सगळ्यांक 2 ऑक्टोबराची उलोवणीक परबी. सो आयज चडशा जाग्यांनी स्वच्छ भारत अशें अभियान अशें केल्लेलें आसा आनी क्लिनींग चडशा ऑफिसांनी डिपार्टमेंटांनी बीन आयज क्लिनिंगाची एक्टिविटी केल्लेली आसा. सो एक्चुली आमकां न्हू एवरी इयर 2 ऑक्टोबरा खातीरूच रावपाची गरज ना की 2 ऑक्टोबराकूच क्लिनींग करया बीन तशें रावपाची गरज ना. आमी न्हू एवरीडे क्लिनींग करूंकूच जाय. कळ्ळें? एका 2 डस्टबिनां दवरूंक जाय घरान. एका हितून वेट जो आसा पळय तो कचरो आनी एका हितून ड्राय. सो आमच्या हांगासर एवरी 15 डेज तो ड्राय कचरो आसा पळय तो व्हरोंक येता. सो आमी न्हू आमच्या सरावंडिंगान केन्नाच अशी प्लास्टीक बॅग ऑपून कितेंय जें आसा पेपर बीन अशें उडयना. आमी डस्टबिनान दवरता आनी एवरी 15 डेज आमी दिता. सो अशें आमी सगळ्यांनी समज रेगुलरली करीत न्हू जाल्यार आमची सरावंडींग एरिया उरतली, घर क्लीन उरतलें आनी जेणे करून आमकां स्पेशल एक दीस लागचो ना की आमकां स्वच्छ भारत अभियान अमक्या दिसा करूंक जाय. इवन आमी समज कोणूय पळयता अशें करता की वाटेर पेपर कितें उडयता जाल्यार तांकां आमी सांगपाक जाय. कळ्ळें? इवन ट्युरिस्ट जेन्ना येता पळय आनी आमी समज पळयता की ते अशें उडयता जाल्यार आमी तांकां सांगपाक जाय की अशें करूं नाका म्हणून. ओके, चला तर सुरवात करूया रेसिपीची. ही रेसिपी जी आसा पळय ती रिक्वेस्टेड रेसिपी आसा आनी ही हेज्या आळ्यान जे आसा पळय ते तुमी हांव करता पळय ती सिल्वर फिश आहे. सो सेम तुमी लेफो सोनाळे कित्याकूय वापरूं शकता. पूण समज तुमी बांगड्यांची कडी करता, ताल्ल्यांची कडी करता जाल्यार तेका दुसऱ्या भशेन आळ्यान वाडटा. ओके, आनी हे आळ्यान जे आसा पळय तुमी स्टोर करून रेफ्रिजरेटरान दवरूं शकता आनी एटलिस्ट लायक 2 किंवा 3 दीस तुमी यूज करूं शकता. ओके, चला तर सुरवात करूया. आनी हांवें न्हू अर्द्या वळ्याचे आळ्यान वाटला आनी अकॉर्डिंगली हांवें 16 मिरसांगो घेतल्या. सो तुमकां कितली तिखट जाय तेच्या अकॉर्डिंग तुमी मिरसांगो घेवपाच्यो आनी हरवी मिरसांगो अकॉर्डिंग टू डेट घेवपाची. कोणफिरी हांवें अर्दी वाटी घेतल्या किंवा 2 चमचे घेतल्या. सो तुमकां कशी जाय पळय अकॉर्डिंगली तुमी घेवं शकता. तर आयज आमी करता गोवन फिश करी. ताच्या खातीर घेतला हांवें अर्दी नाल्लाची सय, अर्दो कांदो, कोनफिरी, 1 चमचो हळद, 15 ते 20 बटन मिरसांगो, या गोवन चिली, 1 कश्मीरी मिरसांग आनी आमटाण. हे आतां वाटून घेवपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मिक्सरान वाटूं शकता ऑर तुमी इवन ग्रायंडरार वाटूं शकता. वाटलेली मिरसांग एका तोपान काढून घेवपाक जाय. सो आतां हांवें हांगा घेतला वाटलेलें आळण, 2 हरव्यो मिरसांगो, 5 ते 6 बिंडीची सोलां, सिल्वर फिश एज पर रिक्वायरमेंट, 1 चमचो मीठ. हे जे आळ्यान आसा पळय ते तुमी सिल्वर फिश, लेफो, सोनाळे हेका सगळ्याक यूज करूं शकता. पूण बांगडे, ताल्ल्यो ताची रेसिपी सेपरेट. सो हे जे ते वाटण आसा पळय ते सिल्वर फिश, लेफो, सुंगटां, सोनाळे ह्या हेका यूज जाता. ओके, वाटलेल्या आळ्यान गॅशीर दवरपाक जाय. 4-5 बिंडीची सोलां वॉश करून घालपाक जाय. तुमी जेन्ना बी बिंडीची सोलां घालता न्हू वॉश करून घाला. ताच्या कारणान ताचो कलर जो आसा पळय तो बरो सुट्टा. बरो खतखतो आयला म्हणटकीर तातूंत 2 हरव्यो मिरसांगो चिरून दवरलेल्यो घालपाक जाय आनी सोमतें मीठ घालपाक जाय. सोलां हरवी मिरसांग घातल्या उपरांत बरो असो कलर चेंज जावन येता पळय.
कलर चेंज जावन येयल्या उपरांत लास्टाक तुमी तुमचें जें नुस्तें आसता पळय तें घाला. तेल घातल्या उपरांत ताका आनी एकदां बरो असो खतखतो येवचो, कित्याक नुस्तें जें घातलेलें आसा पळय तें बरें शिजूंक जाय. तुमी मेक श्योर करा जें तुमचें नुस्तें आसा पळय तें तुमी लास्टाक घाला, कित्याक पयलीं घातलें न्हू तवळ्ळें कारण तें नुस्तें जें आसा पळय तें शिजून अशें तुटूं शकता. ओके, पूण आमकां तुटलेलें नाका, आमकां अशें वेल्ल्यो ज्यो आसा पळय त्यो शिजलेल्यो जाय. ओके, बरें. ही पळयात, आतां आमची कडी जावन रेडी जाल्ली आसा. उरलेल्यो वेल्ल्यो हांवें अशें भाजल्या. पळयात, आतां आमची वेल्ल्यांची कडी रेडी जाल्ली आसा. सो आमची कडी जावन रेडी जाल्ली आसा. जेवण आमी कशें केलें, शीत, कडी आनी वेल्ल्यो रवा फ्राय. सो तुमी बी अशें करूं शकता. आनी जें नुस्तें आसा, सपोज लेफांची कडी करता जाल्यार लेफो थोड्यो घालून लेफो रवा फ्राय करून अशें तुमी एक फिश थाली रेडी करूं शकता. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग.